प्रितीच्या भाव भयणींनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाची 18वी चीट 15 ते 20 पर्यंत. आनी आयज आमी आमचो विशय 19 वडीर करुया. जेजू कितें म्हणटा, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कितें विशीं मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार म्हजो सर्गीन बाप तें तुमकां दितलो. कितलीं बरीं उतरां जेजूची. तो म्हणटा, जेन्ना आमी दोगां जाणां संवसारांत कितें विशीं मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार. आनी भाव भयणींनो, एके फामिलीन घोव आनी बायल जेन्ना एका मनाची जातात आनी मागणें करतात तेन्ना सगळें बरें त्या फामिलीन जाता. भाव भयणींनो, आमच्या फामिलीन घोव एक चिंता, बायल एक चिंता. जेन्ना मोगान पडटात काजार जावचे पयलीं सगळें जें घोव म्हणटा बायल करता, जें बायल म्हणटा घोव करता. एकामेकाचें आयकतात आनी करतात आनी एकदम मोगान चलता. पूण जेन्ना काजार जातात जिवितांत आनी आतां दीस वाडत वेता, भुरगीं येतात, घोव एक करता, बायल एक करता. आनी देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना दोगां जाणां संवसारांत कितें विशीं मागोन एका मनाची जातीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तें तुमकां दितलो. आनी भाव भयणींनो, गरज आमकां एका मनाची जावपाक. कित्याक जेन्ना आमी एका मनाची जातात आनी ते मागणें करतात, कितें जावं, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या फामिली पासत, आमच्या कामा पासत, आमकां कितें बिजनस कॉमर्स करूंक जाय जाल्यार, कितें प्रोजेक्ट करूंक जाय जाल्यार, भुरग्यांचें शिकप कितें जायना जाल्यार, वा खंयचोय तांकां कितें फुडें वचोंक जाय जाल्यार, बायल आनी मायन, बायलेन आनी दादल्यान, घोवान एके भाशेन एक मनाची आसून ते मागणें करीत जाल्यार देव ते मागणें आयकता, जें ताच्या उतरा प्रमाणें आहा. भाव भयणींनो, कितले फाटी आमच्या जिवितांत, आमच्या फामिलीन आमी एका मनाची जायना. कितले फाटी आनी हांवेंच पळयलां, जेन्ना म्हजी बायल हांव कितें जाय जाल्यार एका मनाची. केन्नाय जाता की म्हजी बायल एक चिंता, हांव एक चिंता, पूण जेन्ना आमी बरोबर बसता, ताचेर नियाळ करता, ताचेर आमी एक चर्चा करता, आनी तेन्ना आमी थारायता की वय तूं कितें म्हणटाय तें सारकें, हांव कितें म्हणटा तें सारकें, तुजें सारकें जायना तें हें जाता. ते उपरांत सगळी चर्चा करून, डिस्कशन करून, उलोवन तेन्ना आमकां समजता की आमी जें चिंता तें आमी एका मनाची जाता. आनी तें एका मनाची जावन जेन्ना आमी तें मागणें करता देवाच्या उतरा प्रमाणें, देव आमकां सगळें दान. भाव भयणींनो, देवाक आमकां बरे भाशेन आमकां बेसांवनी पडूंक जाय. आमकां बेसांवनी बोत्ता देव, पूण आमीच तें बेसांव पयस करता जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकना. केन्नाय घोव आसता भायर, बोटीर आसता, गाल्फान आसता, इंग्लंडान आसता, बायल हांगा गोंयांत आसता वा दुसरे जाग्यार आसता. बायल एक करता, घोव एक करता, तांचे भितर तांचे कसलें उलोवप जायना. केन्नाय एका सुमारान 15 दिसांनी, म्हयन्यान एक पाटी चीट कितें बरयली, कितें मॅसेज धाडली, तितलेंच. पूण जेन्ना आमी सदांच उलयता, आमी नियाळ करता, फोनाचेर मागणें करता, कितलें बरें जाता, कितलें बरें आमच्या फामिलीक जाता, कितलें आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या फामिलीक बेसांव येता देवाची. आनी जेन्ना आमी बरोबर रावता, घोव आनी बायल, म्हणून तूं कोणूय दोन लोक, तेन्ना समजा दोग भाव काजार जाले आनी ते एका मनाचे आहात, आपल्या फामिली पासत कितें प्रॉपर्टी आहा, कितें घराचें काम करूंक जाय, एका मनाचें जावन देवाच्या उतरा प्रमाणें जेन्ना मागणें करतात तेन्ना देव तें मागणें आयकता. आनी जें तें मागणें केलां एका मनाचें तें देव करून हाडटा. आयज भाव भयणींनो, एके गिरीत भाशेन ह्याच देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी कितले फावटी हें देवाचें उतर नको म्हणून आमी खूब मागणें करता. आमी दुसऱ्या मनाची जावन एक मागणें बायल करता, एक मागणें घोव करता, एक मागणें एक भाव करता, एक मागणें दुसरो भाव करता. पूण आमी फकत त्या मोगान एक भाशेन
ते मोगान चल्ल्या उपरांत एक मनाची जाल्या उपरांत आनी ते मागणे केल्या उपरांत देव ते आमकां घडोवन हाडटा. आयज खेरीत भाशेन ह्या देवाचे उतराचेर नियाल करुया, हे देवाचे उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळुया आनी सगळें देवाचें आमी फाव करपाक आमी फुडें सरूया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाची जाता. तुमकां सगळ्यांक आयज एक गॉड ब्लेस.